ते काँग्रेसीन हाडला BJPन हाडला आनी ते पॉलिटिक्स सेपरेट दवरया लोकांगे इश्यू सेटल करया डंप जर तर काँग्रेसीन हाडलो म्हणटा तो डंप ओत जालोलो सेकेंड टेन्युरान डबल जालो आनी तेणी 15 करोड मोडले डबल करपाक 15 करोड मोडले ते 15 करोड सारके मोडलो जाल्यार काँग्रेसीगे तो मुडा तो डंप ओत जाता आसलोलो आतां फोम्यान तो मुड काँग्रेसीन हाडला सगळे काँग्रेसीन हाडला तूं आनी कित्याक जाय थिंगा पॉलिटिक्स करनाका इश्यूचेर हांवें स्ट्रेट अवे सांगिलां तूं सदां सपोर्ट केला विजय सरदेसाय हांवें सदां सपोर्ट केला रेमिडिएशन आहा तेदो करतना तो म्हणलो चेंज करुया आनी GSITC मेथड घेया तेदो सपोर्ट केलो सिटिजन्स ऑफ संस्ट्रो NGOन म्हाका ऑब्जेक्ट केल्लो हांवें सपोर्ट केला का सगल्यांगे गाडी हांवें आजून देखून इश्यू सेटल जायना ते कोडे आनी आज तो उलयता की तूं कोण घर काडलो म्हूण लोकांक सांगत तो म्हाका सदां हें पॉलिटिक्स बंद तेगेलें हो इश्यू सेटल जावपाक जायो आनी सेटल जावपाक कितें स्टेप्स आहाय ते घे म्हूण हांव बोब मारिता आतां बोब मारनान बोबो मारपा जाल्यो लोक मरो लागले मागीर कळटा तेंका कितें जाता तें ऑलरेडी हावजीस कांट ब्रीथ दे पीपल कांट ब्रीथ दे लोकांक हुस्कार घेवपाक जायना दोनी सायडीन ते सायडीन घर बंद दवरल्या देखून डोर भितर वयता तेका आजून देखून कळ्ळो ना माशरा आनी 2 दीस वचनी मागीर चोयता कितें जाता तें आज ते वयर लोक येयले ऑलरेडी पीपल फ्रॉम ऑन टॉप केम and they made a noise here. I didn't, they were calling me. I said I don't want to come because Vijay Sardesai will say I'm making politics. हे सोल्युशन आसतलें त्या सोल्युशन आसतलें हे हेजेरूच आयकता आनीक मदींच न्यू टॅक्नोलॉजीचे आयकता इमिजिएटली आतां रिलीफ म्हणजे स्मोक हो कसो बंद करपाचो म्हाका दिसता सगळ्यांनी फर्स्ट इमिजिएट टार्गेट गव्हर्मेंटाचें आसपाक जाय की स्मोक बंद करपाक कारण हो स्मोक सारको वेरी डेंजरस आणि गव्हर्मेंटूच एडवर्टायज करता की दीस कायंड ऑफ स्मोक कॅन क्रिएट कॅन्सर हेल्थ हॅझार्ड आणि स्पेशली द अस्थमा पेशंट्स आणि हे आसता ते सामकें आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस लोकेलिटी हांवूय पयस रावना हांव ह्या सायडीन म्हाज्या घरा कडल्यान हो स्मोकाचो वासूय येता सो इट्स नॉट ओन्ली माय प्रॉब्लम एक्चुली हो प्रॉब्लम आसा सगळ्यांचो प्रॉब्लम आसा आणि फक्त कितें जालां फक्त एक आश्वासन जाल्यार हांगसरले रेजिडेंट्स आसता एजिटेशन करीत आशिल्ले इज नॉट डेट फर्स्ट आयज ते येतात म्हणून रेजिडेंट्सान एजिटेशन करीत आशिल्ले ते कंटिन्युअसली आसा की डंप हो कमी करीत राव म्हणून हांगा फक्त एक म्हणजे आश्वासनाच मेळ्ळ्या कंप्लिटली मदीं येयले सायंटिफीक कॅपिंग करतले म्हणून ते हें जालें ना तेजे नंतर परत डंप क्लियर करतलो विदीन 6 months जातलो तें जालें सो वी फॉरगेट अबाउट दोज ऑल द इश्यूज रायट नाव द प्रायोरिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट एंड ऑल ऑफ अस शूड बी हाव टू कंट्रोल दीस स्मोक इमिजिएटली आणि पावस म्हणजे कोतान पावस जर आनी पडलो तो आनी चड जावपाक शकता कारण डीप डावन ऑक्सिजन क्रिएट जातलो आनीक एक्चुली म्हाजे कोतान तेणी कोण तरी इमिजिएटली गव्हर्मेंटान ऑन प्रायोरिटी गव्हर्मेंटान बाकी सगळे कामां कुशीक दवरून हो डंप करप हो डंप फक्त हांगसर लोकांकूच इफेक्ट जावपा ना पूण ओवरऑल आख्खे सालसेतीचो इफेक्ट हे जातलो आता लास्ट इयर जाता तितले करून आमकां कॉन्फिडन्सान घ्या न्ही सर आमकां कोण कॉन्फिडन्सान घेना आमकां निग्लेक्ट करता आमी ना तशे एक सरको फॉलो प्लेस on behalf of the government, I appeal to the citizens. First of all, I sympathize with them. I apologize to them for the hardships that they are facing. To the neighbors, to the people of Kurtori, to the people of my constituency who are sufferers of this smoke. But this is not a man-made thing. This has happened. We will together try to solve this. I appeal to everyone to cooperate. It is not created to trouble anyone. लोक जे तापता तांचेय बी यू कॅन अंडरस्टँड देम म्हजे तापलो म्हणून हांव वायट धरना हांव मागता की मातशें सोंसात जाता तितले बेगीन हो इशू सॉल्व करपाक आमी ट्राय करता सी आय हॅड गॉन टू इज्रायल इंसिडेंटली देर इज अ डंप which was 5,000 acres, a dump which has been now become a park. It is called a Ariel Sharon Park. I myself went that way. थंय अशेंच जातालें थंय ताणें they show a film of how it was, and what they have made it. So they have made it means it was capping eventually. We are not trying to do that here. So anyway, this is it. आणि 4 तारखेक मिटिंगे तर काय सोल्युशन जालें ना गव्हर्नमेंट 4 तारखेक सोल्युशन जातलेंच गोमेन तो फुडें वचतले ते हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले ओ ना तें कितें तें
चालतात ते नाही, कारण सूक्ष्म दोन्ही दोघी म्युन्सिपालिटी आणि फोमेन दोन्ही फेल्युअर झाले ना, ते खरं तर गव्हर्नमेंटान किती ना, आम्ही करतले कितें करूंक जाय तें करतले ना आम्ही करतात ऑन द 4th we will do it. Directions have been clear. See, it appears that this runner sign used by this agency called Tranquil is working. This is according to the chief officer and the chairperson of the municipality. So now they require an order of a proper order. Getting them kitle there 1,500 liters. And they say within a week's time they'll able to sort it out. So I have directed the municipality to have a council meeting and approve this on an urgent basis. This is one thing. Now this is the short-term solution. This is only to douse the fire and see what they can do. If they can't do, then Fomento will have to go and a new agency will have to step in. I will try to remain present for this meeting of the municipality and the Fomento myself. But on the 4th election of the speaker is slated, as well as the first cabinet meeting under the present chief minister is also scheduled on the 4th. So if possible, I will myself also remain present for this meeting between municipality and Fomento. We will nudge them one more time, and if they can't do it, somebody else will have to step in to solve this problem called Sosada. And we will take this issue head on. We are not shirking our responsibility, we are not running away, we are not getting involved in the blame game. I have seen my colleague, the Kurtoni MLA, make some, this about Goa forward, all these things. I don't want to get into much of this. But they should also remember this Congress MLA, since he's talked about my party. The Congress MLA should remember that Sosada is something I am inheriting in the government. And Sosada, Fomento in Sosada was brought by the Congress party.